खूप दुःखाची गोष्ट आसा। आमचो एक कलीग आणि आमचे सिनियर मिनिस्टर बाबा अनंत कुमार त्या जगात निवडतले। काही महिन्या पयलींच तांकां जे काही रोगान ग्रासले ते आणि त्यामुळे त्यानंतर त्यांची भेट सुद्धा जाऊ शकली ना। आज ही दुःखाची बातमी ऐकून खूप वाईट दिसलें। एक पार्लमेंटरी अफेअर्स मिनिस्टर इतलेंच नाही तर बाकी सगळ्या क्षेत्रांत ज्यांनी जे काम केलां आणि एकूण भारतीय जनता पार्टीचो एक प्रमुख कार्यकर्तो एक खामो आज आमच्यातून गेल्लो। हाजे सगळे दुःख कार्यकर्त्यांना आसा। आमी त्यांच्या दुःखाक सहभागी आसात आणि त्यांच्या फॅमिलीक हे दुःख सहन करपाची ताकद दिवची अशें परमेश्वरा कडेन मागता आणि तांकां कंडोलन्स दिता। एक आमचो तो सिनियर मिनिस्टर आशिल्लो कोर ग्रुपाचो सेंट्रल कमिटीचो मेंबर, त्या शिवाय पार्टीची पयलीं तेणें खूब पदां तेणें भोगलीं। म्हणजे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो तो जेन्ना आमचे कडेन पावर नाशिल्ली। आनी एक जमनी वयलो कार्यकर्तो म्हणजे ग्रास रूट लेवलाचेर वचून काम करपी मनीस हो आज आमच्यान ना। एक दुयेंसान तेका तेजो आत्मो आसा तो गमावचो पडला आनी एक बरो लिडर आमकां पार्टीक ना जाला आनी पार्टीचें खूब मोठें नुकसान जाल्लें आसा। ह्या समयाचेर हांव देवा कडेन मागता की देवान तेका तेज्या आत्म्याक बरी शांती दिवची आनी तेजे फॅमिलीक दूख पोसोवपाची तांकां ताकद दिवची। युनियन लीडर युनियन मिनिस्टर अनंत कुमार जी स्वर्गवास जाल्लो आसा। खरोखरच खूप दुःख जाता। म्हणजे स्वतः वैयक्तीक त्यांच्या बरोबर खूप क्लोज रिलेशन्स आसले। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान राष्ट्रीय युवा मोर्चाचेर काम करता आसतना खूप फावटी त्यांच्या बरोबर काम करपाची संधी मेळिल्ली। म्हाका स्वतः वैयक्तीक दुःख जाता तशेंच आमच्या गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीक हाज्या बद्दल। सो सेकंड